सगळ्याक आनंददायी आसा तो म्हटल्यार आज रामनवमी. आज राम जन्माच्या दिवशी तुमकां सगळ्यांक रामनवमीची हांव उर्बे बरीत परबे दिता. भारतीय जनता पार्टी हे आयज आमी 46वो हो स्थापना दिवस आमी मनयतात. आमी अख्ख्या भारतभर हो स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी मनयतनात आमी ह्या दिसाचे मुद्दामून फाटले जितले जे आमचे स्टॉलवर्ड्स आसात तांकां आमी मुद्दामून याद करतात. खूब संक्षिप्त हातून वचनासतना थोडक्यातच हांव आतांचे नव्या पिळगेक कळपाक लागून ह्या प्रास्ताविकान भारतीय जनता पार्टी कितें तितलें सांगता. आमकां सगळ्यांक खबरच आसा देश जेन्ना देश जेन्ना स्वतंत्र जालो आनी देशाची जी फाळणी जाली ती धर्माच्या आदाराचेर जाली आनी ताजे नंतर त्या वेळाचेर जेन्ना देशाचें पार्लिमेंट सुरू जालें त्या वेळाचेर जर आमचे विशय जे मांडपाक जाय आशिल्ले अशे विशय मांडपा खातीर एक आमची पार्टीची गरज आशिल्ली. ती पार्टीची गरज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांणी संघाच्या मार्गदर्शना सकयल सुरू केली आनी तेन्नाच्यान जनसंघाची निर्मिती सुरू जाली. आमचो पक्ष आसचो तो जनसंघ आनी मागीर मे 1951 हाची सगळें सुरवात जाली आनी हो सगळो प्रोसेस जो आसा तो सगळो प्रोसेस ऑक्टोबर 21, 1951 ह्या दिसा सोंपलो आनी त्या दिसा पार्टी फॉर्म जाली. राघोमल कन्या माध्यमीक शाळा हातून हें सगळें फॉर्मेशन जालें आनी त्या दिसाच्यान जनसंघ अस्तित्वात आयलो. हो जनसंघ आमच्या एक विचारधारेचेर प्रेरीत आशिल्लो. तीच विचारधारा घेवन फुडें वतना अनेक अडचणी आयल्यो. ड्युअल सिटिजनशिपाचे हाजेर प्रश्नचिन्ह आयलो. मेंबरशिपाचेर संघाचें मेंबरशीप आसप काय नासप हाजेर प्रश्नचिन्ह जालो आनी अशा अनेक अडथळ्याचेर मात करीत करीत जनता पार्टी आणीबाणीच्या वेळाचेर जनता पार्टीची निर्मिती आनी ताजे नंतर 1977 नंतर मागीर 6 एप्रील 1980 आपलो असो सर्वमान्य आनी लोकमान्य असो एक पक्ष आसतो अशा पक्षाची निर्मिती जाली आनी तो दीस आशिल्लो 6 एप्रील 1980. अटल बिहारी वाजपेयी ताजे पयले अध्यक्ष जाले आनी त्या दिसाच्यान आतां पर्यंतचो जो प्रवास आसा तो JP नड्डा पर्यंत येवन थांबला म्हणजे चालू आसा तो सगळ्यांनी आमी तो पळयला. गोंयांनी तशीच वाटचाल जाली आनी गोंयांनी बीन जेन्ना अशेच जे सगळे जे म्हालगडे आशिल्ले मानेस्त आशिल्ले हे सगळ्या मानेस्तांक त्या निमतान याद करप हेंय आमचें कर्तव्य जाता. पक्षाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान आयज ह्या खुर्चेर बसला त्या ह्या सगळ्या म्हालगड्यांचे हांच्यांनी केल्लें आपलें काम आसा, योगदान आसा आनी त्याग आसा. मागीर काशीनाथ परबा पासून सुरवात जाता तो दादा आर्लेकारा कडेन येता. मागीर श्रीपाद नायक आसतले, दोतोर सुरेश आमोणकार आसतले, लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसतले, अशे अनेक विनय तेंडुलकर आसतले, सदानंद तानावडे आसा आनी आतां म्हजे कडेन ही ती सगळ्यांनी ही एका विश्वासान धुरा दिल्ली आसा. जेन्ना 1980 भारतीय जनता पार्टीचो गोंयांत प्रवेश जालो त्या वेळाचेर गोंयचे हे जनसंघाचेच काम करपी लोक आशिल्ले. तातूंतले दादा आर्लेकर आसत, भाऊ उर्फ भालचंद्र बकले आसत, गणबा लुबाशी आसत, दत्ता भिकाजी नायक आसत म्हणजे जांचो चलो आतां आपान आसा, किंवा नेवरेकर आसत, घारू सांगेकर आसत, अशें कितलीं तरी नांवां हांव हांगा जीवाय भांडारे आसत आनी अशें अनेकांच्या योगदानान हो पक्ष हळू हळू फुडें गेलो. आनी मागीर जी घोडदौड सुरू जाली तातूंत भितर 1980 नंतर जेन्ना श्रीपाद नायक, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, राजेंद्र आल्लेकर हांणी हो सगळ्या पक्षाच्या सुत्रां हातीन घेतली. तदनंतर संघटन मंत्री म्हणून आमकां सतीश धोंड आसतले आनी ताजे नंतर मनोहरभाई पर्रीकर आनी मागीर जो पक्षान जो प्रवास आसा तो प्रवास सगळ्यांक खबर आसा. त्या प्रवासाचे आमी सगळे साक्षीदार आसा आनी असो हो पक्षान नंतर त्या बरोबर मागीरच्या हातून भितर गोविंद पर्वतकार आसतले, सुभाष साळकार आसतले, दत्ता खोलकर आसतले, खूब नांवां आसात आनी ही सगळीं नांवां हांव आतां तुमच्या फुड्यान तुमी ह्या इतिहास जो आमी प्रदर्शनी केल्या त्या प्रदर्शनीच्या रुपांनी मागीर तुमी फुडें पळयतले अशी अपेक्षा आसा. आयच्या ह्या दिसा ह्या सगळ्यांक नमन करून ह्या सगळ्यांक याद केले शिवाय आमी फुडें वचूंकूच शकना. ह्या पक्षाचो डोलारो जो आसा ह्या सगळ्यांच्या योगदानाचेर, तांच्या कार्याचेर, तांच्या त्यागाचेर आसा. ज्या वेळार ह्या पार्टीक कोणूच फुड्यान घेनाशिल्ले त्या वेळाचेर ह्या लोकांनी तांकां कन्विन्सिंग करून लोकां मदीं वचून हो पक्ष येदो व्हडलो वाडयल्लो आसा. जाका जाका आपल्या इतिहासाची आठवण जाता
जाका जाका आपल्या ह्या संघर्षाची आठवण जाता तो भारतीय जनता पार्टीक आपल्या काळजांतल्यान केन्नाच काडून सायडीन दवरपाक शकना. भलेही ताका ताजेर कितलेय कदाचित तो म्हणू तें इंटू ब्रॅकेट अन्याय जालो वा कितें जालो तो केन्नाच म्हणचो ना, हें जावचो ना, कारण तो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आसा. तीच विचारधारा तोच आशिल्लो तसो हें घेवन आमी आज फुडें वतात आनी त्या वेळा पासून जे सुरवात जाल्लें त्या वेळा पासून सुरवात जाल्लें तो पक्ष सत्तेर आयलो. 4 आमदारां पासून आतांचे तुमी सगळ्यांनी पळयलां पूर्ण बहुमतांतलें सरकार, मनोहर पर्रीकारा सारकें नेतृत्व आनी ताजे नंतर आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हातान आशिल्ली धुरा हे ह्या भारतीय जनता पार्टीचो येदो व्हडलो 40 वर्सांच्या हातूंतलो प्रवास आसा. ह्या प्रवासाक एकदां हांवूय तकली बागोवन हांव नमन करतां. तांच्या सगळ्यांच्या संघर्शाक तांच्या सगळ्यांच्या योगदानाक याद करतां आनी आयच्या स्थापना दिसाच्या दिसा तुमकां सगळ्यांक हांव उनोदीत परबे दितां. हो यत्न असोच फुडें चलतलो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचें जें स्वप्न आसा विकसीत भारताचें तें 2047 इतल्या खातीर की 1947 आमचो देश स्वतंत्र जाल्लो, तो 2047 100 वर्सां पूर्ण जातात. त्या 100व्या वर्साक सुवर्ण महोत्सवाच्या वेळार आमचो भारत हो जगाच्या नकाशाचेर नंबर 1 आसतलो, विश्वगुरू आसतलो आनी विकसीत भारत जातलो. ही तांची निर्देश ही मोख आसा. ही मोख आमी तशेंच फुडें व्हरतले. ज्या ज्या कार्यकर्त्यांनी स्वयंसेवकांनी ह्या यज्ञान आपापली आहुती दिल्ली आसा आनी फक्त एकच मंत्र म्हणून म्हटला तो म्हळ्यार परम वैभवांनी तुम्ही तत्व राष्ट्रम. हो आमी सगळे साकार करपाक फुडें सरुया, एकठांय फुडें या आनी भारतीय जनता पार्टीचो हो जय जयकार आसा तो प्रत्येकाच्या सकल स्तरार पर्यंत पर्क्युलेट करून पक्षाक परत ह्याही पेक्षा आनी चड आमी उबारी दिवया. इतलेंच मागता आनी स्थापना दिसाचे तुमकां सगळ्यांक परत एकदां उनोदीत परबे दिता. या देशांत वेगवेगळ्या धर्माचे या देशाक वयर काडपी लोक जावन गेले आणि तांचो आदर्श हो आमी सदांच दवरलो आनी तो हाज्या फुडें दवरतलो. आमची संस्कृती ही एक आसा. कदाचित धर्म वेगवेगळ्या धर्माक मानता आसतले पूण त्या सगळ्या धर्माच्या लोकांनी जो काही राष्ट्रवाद, राष्ट्रा संबंधी, समाजा संबंधी आमकां जे काही गोष्टी शिकयल्यात त्यो आमी जर व्यवस्थीत केल्यो जाल्यार निश्चितपणे हो देश जशें दामू म्हणले ते प्रमाणे 2047 हो विकसीत जावंक शकता. आणि म्हणून आमकां सगळ्यांक आपापलें कंट्रिब्युशन करपाचें काम जें आसा तो भारतीय जनता पक्ष ही तत्व घेवन राजकारणांत उतरलेलो आसा. आमकां सदांच शिकवण आसता सगळ्या हातूंतल्यान आमी देशाक आमी सर्वोपरी म्हटलां, देशाक आमी वयर दवरलेलो आसा. ताजे नंतर आमी पक्षाची आनी ताजे नंतर आमचें स्वताचें जर कितें आसा तर ताजे नंतर ही शिकवण जी आसा ह्या शिकवणेमुळेच आनी आमच्या सगळ्यांच्या आचरणामुळेच आमी आज हांगा पर्यंत पाविल्ले आसात. म्हणजे बरेचशे फावटी गोयच्या स्वतंत्र संग्रामात सुद्धा जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसंघ आणि तेन्नाच्या आशिल्लो भारतीय जनता पार्टी म्हणजे जनसंघ श्री जगन्नाथराव जोशी हांचे योगदान, हांचे बलिदान हे तितकेच मोठे आसा. 1955 जाल्ल्या त्या बलिदानान म्हणजे लीड करता आसतना वेगवेगळे नेते पुराय देशभरांतल्यान हांगासर आयले आणि त्याच्या उपरांत जावपी आंदोलनात म्हणजे जनसंघाचे नेते जगन्नाथराव जोशी हांच्यानी बी हिरिरीन भाग घेतलेलो गोंय मुक्त जावचें म्हणून म्हटलं 1947 देश स्वतंत्र जालो. 1961 म्हणजे देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत 1951 बाब जामून सांगले त्या प्रमाणे 1952 जनसंघाची स्थापना जाली. पण तेन्ना सुद्धा म्हणजे गोंय स्वतंत्र जावं नासलें आणि ते गोंय स्वतंत्र जावचें म्हणून जशें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयिल्ले त्याच बरोबर जनसंघाचे तेन्नाचे नेते जगन्नाथराव जोशी हांचेय बी गोयच्या मुक्ती लढ्यात म्हणजे भारतात स्वतंत्र संग्रामात गोयच्या स्वतंत्र सैनिकांचे योगदान आसाच आसा. पण जनसंघाच्या नेत्यांचेही योगदान हे तितकेच महत्वाचे आसा. भारतीय जनता पार्टी 1980 जरी स्थापन जाली आसत जाल्यार जनसंघ जनता पार्टी ते भारतीय जनता पार्टी पर्यंत म्हणजे गोंय मुक्तीच्या स्वतंत्र संग्रामापासून गोयच्या ह्या उदरगती पर्यंत भारतीय जनता पार्टीच्या आणि जनसंघाच्या नेत्यांचे योगदान हे खूप व्हडलें आसा. दामून घेतलेल्या सगळ्या आमच्या म्हणजे काशीनाथ परब पासून मनोहरभाई पर्रीकर आणि आता दामू नाईक अशा सगळ्या असंख्य नेत्यांनी म्हणजे हो पार्टी ही लोकांपर्यंत पावपा खातीर घेतलेले कश्ट आणि ताकाच लागून आज आमी डबल इंजिन न्ही ट्रिपल इंजिन सरकार म्हणून मोठ्या नेटात सांगता. आणि ताकाच लागून गोंयांत जो 50 वर्सांनी जो विकास जावनाशिल्लो तो विकास आमी ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात पळयलो आणि आमी स्वप्न पळयता फुडल्या 25 वर्सांचे. आमी विकसीत भारत 2047 हे करता आसतना विकसीत गोवा 2047 हे करचे हे स्वप्न मुखार आमचें आसा. आमी राजकारण जर करता आसत जाल्यार नेशन फर्स्ट, द्वितीय पार्टी, तृतीय आमी ह्या भावनेंतल्यान आमी राजकारण करता. आमचें राजकारण हे स्वता खातीर ना आणि त्याच खातीर भारतीय जनता पार्टी ह्या प्रदेशात ही फुडली 100 वर्सां आसची
म्हणूनच तर भारतीय जनता पार्टीचे प्रमुख कार्यालय आम्ही आमच्या कदंबा पठाराचेर सुरू करता येता ते जनरेशन हे सातत्यात भारतीय जनता पार्टीक याद करतले आम्ही म्हणून म्हटला घडे कदाचित मनीस आयज आसता फाल्यां नासता पण भारतीय जनता पार्टीचे काम हे सदोदीत ह्या प्रदेशात उरचे येता ते नवीन जनरेशन ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या कामाकडे आकृष्ट जावचे आणि देश प्रथम ह्या भावनेंतल्यान जेन्ना आमी काम करता म्हणजे एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या भावनेंतल्यान जेन्ना आमी काम करता सुराज्य आणि रामराज्य ह्या भावनेंतल्यान जेन्ना आमी काम करता कारण रामाची प्रतिष्ठापनाय बी ह्याच सरकारात केली रामराज्य मोदीजींनीच हाडलें सुराज्य छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मोदीजींनीच हाडलें आणि ते मेंटेन दवरपा खातीर सातत्यात आमचें सरकार हें सदोदीत काम करतलें हें स्थापना दिनाच्या दिसा म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता आणि खरोखरूच म्हणजे म्हाका म्हणटा आसतना भारतीय जनता पार्टीतलो सेकंड जनरेशनांतलो लिडर हें सांगता आसतना ही संद भारतीय जनता पार्टीच्या श्रेष्ठ नेतृत्वात गोंय राज्याच्या श्रेष्ठ नेतृत्वात म्हाका दिली आणि गोंयच्या लोकांची सेवा करपाची कंटिन्युअसली 6 वर्सां ही म्हाका दिली त्या खातीर हांव म्हज्या श्रेष्ठ नेतृत्वाचो खरोखरूच आभार व्यक्त करता गोंयच्या जनतेचो आभार व्यक्त करता भारतीय जनता पार्टीक तुमी दिल्लो प्रेम तुमी दिल्लो मोग फाटल्या 1980 पासून आतापर्यंत तुम्ही सगळ्या जाणांनी म्हणजे गोंयच्या तमाम पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत म्हणजे असंख्य कार्यकर्ते आणि असंख्य हितचिंतक असंख्य लोक म्हणजे मतदार आसतले कार्यकर्ते आसतले हितचिंतक आसतले हांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीक वेगवेगळ्या पद्धतीचो केल्लो सपोर्ट म्हणूनच तर आज भारतीय जनता पार्टी सत्तेर पावली आयच्या दिसा हांव परत एकदा गोंयच्या तमाम लोकां कडेन मागता की अशाच पद्धतीचो तुमचो सपोर्ट मोग आणि हितचिंतकां कडल्यान तुमचो आशिल्लो सपोर्ट हो आमच्या खातीर हो सदोदीत आसचो हीच भावना आज हांव परत एकदा स्थापना दिनाच्या निमित्तान हांगासर व्यक्त करता आणि सगळ्या जाणांक आयच्या रामनमीच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता देव बरें करूं.